प्रितीच्या भावानो आनी भयणानो, एकलो खंय धर्मीक मनीस आसलो, बागीवंतो, संवसाराची आशा ताका नासली, कित्याक ताका देव मेळ्ळलो. आनी एक दीस खंय हो मनीस पयण करतना ताका खंय एक मोलादीक थीक मेळ्ळें. He found a very precious pearl. आनी तें थीक खंय मेळ्ळ्या उपरांत खुशाल जालो तो आनी आपल्या पोतयेन ताणें घातलें. आनी मागीर पोत्तून आपलें पयण करतना खंय ताका एक दुर्बळ मनीस मेळ्ळो. आनी ह्या दुर्बळ मनशान ह्या मनशाक म्हळें खंय म्हाका भूक लागल्या, म्हाका कितें जेवण दी. आनी जेन्ना खंय ह्या मनशान आपली पोती उक्ती केली ताका जेवण दिवपाक, तेन्ना खंय त्या मनशान, त्या दुर्बळान ताचे पोतयेंत हें मोलाचें थीक आसा तें पळयलें खंय. आनी त्या मनशान म्हळें खंय, त्या दुर्बळान म्हळें, तें मोलाचें थीक म्हाका दी. आनी ह्या धर्मीक मनशान खंय तें काडलें आनी ताका दिलें. ताका दूख भोगोंक ना, दिलें ताका. आनी तो खंय दुर्बळ मनीस तें घेवन गेलो, खुशाल जालो तो, कित्याक मोलाचें थीक मेळ्ळें ताका. आनीक थोड्या दिसांनी खंय तो दुर्बळ मनीस परतून आयलो. ह्या धर्मीक मनशाक सोदूंक आयलो तो. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताका विचारलें खंय, पळय तुवें म्हाका हें मोलाचें थीक दिलाय, पूण तुजे लागीं आनीक कितें तरी मोलाचें आसा तें म्हाका दी. तुवें म्हाका हें मोलाचें थीक दितना तुका कसलीच दूख भोगोंक ना. तुवें म्हणोंक नाय हें थीक म्हजें, म्हाका मेळ्ळां तें. सोंपेपणी तुवें म्हाका तें काडून दिलें. असली कृपा, असलें तुजें सादेपण म्हाकाय दी, अशें म्हळें खंय ताणें. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, ताका म्हणटा आमी कृपा, देवाची कृपा. देव आमकां सगल्यांक आपले कृपेन नेसयता. देवाची कृपा व्हांवत आसा. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां ताची खबर केल्या. एजेकिएल प्रवादी देवाचे कृपेची खबर करता. आनी ती कृपा व्हांवतेल्या व्हाळा भाशेन, जे भाशेन एक उदकाचो व्हाळ व्हांवता आनी त्या व्हाळाचे देगेक आसलोलीं झाडां पेडां ती केन्नाच सुकोनात, मरोनात, पूण तांकां जाय तीं फळां जाता. तेच भाशेन आमच्या जिवितान देवाची कृपा सदांच व्हांवता. आनी कोणाक मेळटा ती देवाची कृपा? कोणाक मेळटा? जो मनीस आपलें काळीज, आपलें मन उक्तें दवरता देवाचे कृपेक. देव आपली कृपा आमकां दिनासतना केन्नाच रावना. देवाची कृपा सदांच व्हांवता. पूण मनीस जायते फावटी आपलें काळीज मन ते देवाचे कृपेक, देवाच्या आशिर्वादाक बंद करता. आनी जेन्ना मनीस देवाचे कृपेक आपलें काळीज मन बंद करता, असल्या मनशाच्या जिवितान फळां जायनात. तो मनीस मागीर पिडेन पडलोलो मनीस. ज्या मनशाच्या जिवितान देवाची कृपा ना, तो मनीस आर जाल्लो मनीस,
आर जाता आमकां. आर जावप म्हळ्यार कितें? तुजे सोबें देवाची कृपा ना. आनी कशी आमी ती विभाट्टा देवाची कृपा? पातकाक लागून. आनी पातोक म्हळ्यार कितें? तूं देवाक विसोत्ताय तुज्या. पातोक म्हणटा ताका. मनीस जेन्ना आपल्या रोचणाराक विसोत्ता, पातोक म्हणटा ताका. देवाची कृपा आमी विभाट्टा. दुसरे सुवातेर मनीस जेन्ना आपल्या भावां भयणीच्या सांगातान जियोंक विसोत्ता, पातोक आदात्ता. हो दुसरो संबंद. पयलो संबंद आमच्या देवा सोबें. तुजे संबंद तर तुज्या देवा लागीं बरे आसात. देवाची कृपा तुका केन्नाच उणी जावची ना. तूं तर मागण्याचो मनीस. तूं तर देवाच्या संबंदान जियेताय. देवाची कृपा तुका मेळ्ळ्या बगर रावची ना. तूं तर तुज्या भावां भयणीच्या संबंदान जियेताय. सगळ्या सोबें बरे भाशेन जियेताय. उक्त्या मनान जियेताय. तुज्या काळजा मनान कसलेंच वायट ना. असलो मनीस देवाचे कृपेन भरलेलो मनीस. आनी असल्या मनशाक देवाची कृपा मेळ्ळ्या बगर रावना. पिराचीत काळांत आसा आमी. आनी पिराचीत काळ आमकां असलो काळ. देवाचे कृपेन भरलेलो काळ. म्हळ्यार आमी मनशांनी देवाच्या संबंदान आनी आमच्या भावां भयणीच्या संबंदान आमी जियोंक शिकूंक जाय. ताका म्हणटा परिशदीक वाट. लर्निंग टू वॉक हँड इन हँड विथ आवर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. जो मनीस आपल्या भावां भयणीच्या सांगाता, देवा सांगाता चलोवंक जाणा, तो मनीस कृपेन भरलेलो मनीस. ताका देवाची कृपा केन्नाच उणी जायना. पूण जायते फावटी आमी तें विसोत्ता. हे दोन संबंद आमी मोडटा. वो आमी देवा सरशिल्लीं पयस वेता. वो आमच्या भावां भयणी सोबें आसलेले संबंद मोडटा आमी. आनी तेन्ना आमी पिडेन पडटा. कसली पिडा ती? कुडीचीच न्हय, ओतम्याची पिडा जाता आमकां. हो मनीस आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां 38 वर्सां पिडेंत आसलो तो. आर जाल्ली ताका. जेजू आमकां आनी बागीवन जुआं उगडास करता. थोडे फावटी आमी मनशां आर जाल्लीं कशीं जाता. पिडेन पडटा आमी. जेन्ना तुजो देव सांडटा जिवितान, तूं पिडेन पडटाय. तुजे सोबें कृपा ना. आनी हो मनीस पळयात त्या उदकाशी रावतालो, तोडयेशी रावतालो. कुड्डी थोंटी आरेन पडलोली. केन्ना आपणाक बरो जावंक मेळटलो म्हूण तो मनीस रावतालो. पळयात कितलीं वर्सां, 38 वर्सां रावतालो तो. आनी बागीवन जुआं आमकां सांगता, तुका तर कृपा मेळटली. तुजे पिडेंतलो तर तूं बरो जातलोय. जेजूशी तुवें वचूंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा आमकां कृपेची जोर, जी आमच्या बापान आमकां फावो केल्या. आयज आमकां जेजूच्या शिसांक जेजू उदेशी देवाची कृपा आमकां व्हांवता. तुज्या जिवितान तर जेजू आसा, देवाची कृपा तुका उणी जावची ना. आनी जेजू पळयात ह्या मनशाशी वेता आनी ताका विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? हो मनीस आर जाल्ली देखून देव मंदिरांत ताचेशी वचोंक जायनासलें. पळयात बरो जाल्या उपरांत, जेजून ताका बरो केल्या उपरांत तो परतून
देव मंदिरान वचूंक लागता आनी बरो जाल्या उपरांत मागीर तो जेजूक दुसरे पावटी मेळ्ळो तेन्ना तो देव मंदिरान मेळ्ळो जेजूक बागीवोन जुआ आमकां सांगता जेन्ना आमी पिडेन पडटा तुज्या देवाक विसोत्ता तूं 38 वर्सां हो मनीस त्या उदकाशी रावतालो आपणाक उदक बरें करतलें म्हूण रावतालो तो पूण उदकान ताका बरो करूंक ना जेजून ताका बरो केलो आनी जेजून ताका बरो केल्या उपरांत तो परतून देवाशी आयलो देव मंदिरांत आयलो तो आनी जेजून ताका म्हणलें पडे तूं बरो जालाय नव्यान पातक करिनाकाय ना तर आदले परस तुका आनीक व्हड पिडा जायत उगडास करता जेजू पळयात जेन्ना मनीस पातक आदात्ता तो पिडेन पडूंक शकता पिडा न्हय फकत कुडीची पूण आत्म्याची मोगाच्या बाबानो भयणानो आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्यार कुरपेचे नोवेन कुरपा दुसऱ्या उतरांनी कुरपा म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद देवाचो आशिर्वाद देवान आमकां दिला जेजू उदेशी जेजू देवाचो पूत मनीस कुळाक देवाचो आशिर्वाद ही कुरपा देवाची आमकां जेजू उदेशी मेळ्ळ्या जेजू जावन आसा तें उदक जिवें उदक सामारितान ओस्तोरेक ताणें म्हळें हांव तुका जिवें उदक दितलो तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका केन्नाच तान लागची ना हीच ती देवाची कुरपा तुज्या जिवितान तर देवाची कुरपा आसा देव आसा तुज्या जिवितान तुका दुसऱ्या वस्तूंची तान लागना पूण जो मनीस ताचे भितर देव ना देवाची कुरपा ना असल्या मनशाक संवसाराच्या वस्तूंची तान लागता पूण जाचे सोबेन देव आसा कुरपा आसा जेजू आसा ताका संवसाराच्या वस्तूंची तान लागना सामारितान ओस्तोरेची तान जेजून बागयली आयज असलें देणें आमकां मागुया बागीवोन फ्रांसीस शावेर ताच्याय काळजाक तान लागलोली पयलो तो संवसाराच्यो वस्तू सोदतालो व्हडपण सोदतालो तो नांव सोदतालो तो मान सोदतालो तो ती संवसाराची आस पूण ताचे भितर दुसरी एक आस आसली तान जेजूची आस पळय आनी जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ताणें दुसरें सगळें सोडलें मागीर आपलें जिवीत ताणें आपलें आपोवणें ताणें जेजूक भेटयलें आपलें जिवीत आमकांय गरजेचें तें आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता तुज्या जिवितान देवान तुका जें आपोवणें दिलां तें मानून घे तूं घोडेक आवय बापूय घोडेक शापाय शामाय तूं घोडेक याज्ञीक एक माद्र भयण देवान आमकां सगल्यांक एक वावर दिला आनी तो वावर आमी करता आसतना देवाचे खोशे प्रमाणे करूंक जाय तुजी खोशी करूंक न्हय पूण देवाची खोशी करूंक वी नीड टू डिसर्न द विल ऑफ गॉड ऑलवेज जो मनीस देवाची खोशी करिना तो देवाचे कुरपे प्रमाणे जियेना बागीवोन फ्रांसीस शावेरान देवाची खोशी केली आनी ती देवाची खोशी सोदून काडूंक तो देवाचे कुरपेक लागीं आसलो तुज्या जिवितान तर देवाची कुरपा आसा देवाचो पवित्र आत्मो आसा तुज्या जिवितान देवाची खोशी तूं सोदून काडटलोय आनी ती करूंक वावुरतलोय वी नीड टू डिसर्न God has given each one of us a call
सगल्यांक आमकां ह्या संवसारान एक वावर आसा. तो वावर आमी देवाचे खोशे परमणे फुडें व्हरूंक जाय. म्हाका एक वावर आसा, एक यादनीक कसो, तो म्हजो वावर. तुमकां वावर दिला देवान, क्रिस्तांव मनशां कशीं, आवय कशीं, बापूय कशीं. हो तुमचो वावर, तुमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन वाडोवपाचो वावर, देवाची बरी खबर समाजान परगट करपाचो वावर, हो तुमचो वावर. सगल्यांक आमकां वावर आसा पळयात. आयज बागीवन फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन असलें देणें आमकां मागुया. परिशदीक वाट चलोवंक शिकुया. परिशदीक वाट म्हळ्यार जो मनीस देवाच्या संबंदान जियेता आनी आपल्या भावा भयणीच्या संबंदान जियेता. आनी असलो मनीस देवाचे कृपेन भरलेलो मनीस. जेन्ना तें करूंक आमी चुकता आमकां आर जाता, आमी पिडेन पडटा. देवाक आमी विसरता वा आमच्या भावा भयणांक विसरता. असली कृपा आमकां मागुया. देवान आमकां सगल्यांक आमचे भितर आपली कृपा घाल्या. देवाक आर्गां दिवया. आमचे भितर देवाची कृपेची जोर व्हांवता. देव आमकां आपली कृपा केन्नाच उणी करिना. देवाची कृपा आमच्या जिवितान आमी बंद करूंक न्हय पातका उदेशी, पूण आमचें काळीज मन सदांच उक्तें दवरूंक आनी देवाची खोशी करून जियोंक. बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन आमकां सगल्यांक बापाचो आदार आमी मागुया.